आयतारा वेळसांव ग्रामसभा सनबर्न फेस्टिवलाच्या विशयाचेर बरीच तापली। ह्या वेळार थळाव्यांनी दक्षिण गोंयांत सनबर्न नाकाच असो विरोधी सूर लावन धरलो। तशेंच रोमी लिपयेक अधिकृत भाषेचो दर्जो दिवचो ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा जाली। निमणे ह्या दोनूय महत्वाच्या विशयांचेर ग्रामसभेत एकमतान थाराव मंजूर जालो। आज जी ग्रामसभा आमची वेलसांव पाली इसोची पंचायताची ग्रामसभा आसली आनी आज मेजर इश्यूज म्हणल्यार आमचे सांगल्याचे सनबर्न आमची जनरल बॉडी मंथली मिटींग आसली तेन्ना आमचे पंचायत सरपंच आनी डिप्युटी सरपंच आनी एलोंग विथ ऑल मेंबर्स आमी डिसिजन घेयलें सनबर्न आमगे इंटू सावथार नाक म्हणून आनी तें आमी आज ग्रामसभा आमी लोकां मुखार आमी हाडलें आनी सगळे लोकांनी तेका सपोर्ट केलें आनी सगळे लोकांनी तेका सपोर्ट केल्या खातीर हांव तेमकां सगळ्यांक हाजीर आसल्या कारणांतल्यान देव बरें कर म्हणटा। तेचे सेकंड इश्यूज आसलेलो म्हणजे ते आमचे कोंकणी लिपी ते आमचे तेजो एक प्रपोजल आसलो आनी तेका आमी सगळ्यांनी पास केलां आनी ती कितें बरी गोश्ट आनी आमकां सगळ्यांकूच जाय ही आमची कोंकणी लिपी आमचे मुखार फुडें पावपाक। आनी तशेंच आनी मायनर इश्यूज जाल्ले अबाउट रिगार्डींग गार्बेज आनी तशेंच हावस टॅक्स कलेक्शन तेय आमच्या सगळ्यांनी एक मनान सगळे ते पास जाले आनी हेचे फुडें आमी सगळे बरे डेव्हलपमेंट इश्यूज हे ग्रामसभेन आनी सगळ्यांचे एक मनान ते पास करतले आश बागयता। आज पयलें रेजोल्यूशन जे वेलसांव पाली इसोची पंचायतान सरपंच along with their deputy सरपंच members, all the members तेणी एक रेजोल्यूशन घेयलें हे सनबर्न जे सावथा येवपाचें आहा आनी सगळी चाडोड जालो आहा बोवाड जालो आहा ती आमकां वेलसांव म्हणजे हिंगा सावथा नाका म्हणून हेजेर तेमी एक वॉयसान रेजोल्यूशन पास केलें लोकांक की येस आमकां सावथाक सनबर्न हिंगा नाका। आतां कित्याक नाका आमी पळय एज अ सिनियर सिटीजन मुगेलें हांवें पळयलां आफ्टर द सनबर्न कितलो लोक थिंगा मेला कितले एक्सिडेंट जाले कितले सगळे भुरगे पेडेर जाले हे पेपराचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा। सो हेंच आमकां सावथाक हाडपाक नाका अशें हो एक प्रश्न थिंगा आमच्या पंचायतान घेतला आनी सगळ्यांनी ताका हें केलां एप्रूव केलां। सो हें एक बरी वस्त आमच्या वेलसांव पाली इसोची पंचायतान। सो तांकां हांव शाबासकी दिता हें बरें रेजोल्यूशन तेणी घेतलां म्हणून। आनी दुसरें तेणी रेजोल्यूशन जे मांडलां तें आमचें रोमी लिपी इक्वल स्टेचर दिच म्हूण हेंय एक वॉयसान पास जालां आनी हेका लागून ही दोन रेजोल्यूशन म्हाका काळजांतान मोद दिसलीं कित्याक एक वॉयसान लोकांक कसलेंय ओपोज नासतना ही दोनी रेजोल्यूशन पास केल्या। भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।